प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 500 आनी 1000च्यो नोटी बंद केल्यो। गोंय सरकार आतां गोंयांक देशांतलें पयलें कॅशलेस इकॉनॉमीक राज्य करपाक म्हूण फुडें सरला। भाजीकार, नुस्तेकार, बारीक दुकानदार आनी ल्हान ल्हान धंदेवाल्यांक कार्ड पेमेंट वा फोनाचेर पयशे फारीक करपाक म्हूण सरकार सोमारच्यान ट्रेनिंग दितले। दिसावड्याच्या मनायाचो ई पेमेंट जातलो आनी ते खातीर म्हूण कॉन्ट्रॅक्टरांकूय सरकाराचें ट्रेनिंग मेळटलें। सगळ्यांत पयलीं जे लेबर पेमेंटा कडेन निगडीत आसा म्हणजे पब्लीक वर्क्स डिपार्टमेंट, मागीर GSIDC आमचो लेबर डिपार्टमेंट हांणी ठरयलां की लेबर पेमेंट जो आतां जातलो फुडल्या म्हयन्याच्यान तोय कॅशलेस मोडान जावचो। हाजे फुडें ते लेबरांक ट्रेनिंग दिवचें की कॅशलेस मोडान पेमेंट घेवन ते कॅशलेस मोडान परत कशे खर्च करतले, तांचे जिवनाक जे लागता डेली नेसेसिटीज त्यो कश्यो तांणी कॅशलेस मोडान वचच्यो। आनी हाका लागून बँकर्साची मदत सरकार घेतलें। सोमारच्यान प्रत्येक मार्केटान प्रत्येक वेंडरा कडेन वचून तांचे एसोसिएशनाच्या मार्फत, रिक्षावाले आसतले तांचे एसोसिएशना मार्फत, आमचे मोटरसायकल पायलट एसोसिएशन तांचे कडेन सगळ्यां कडेन वचून आमचे बँकर्स तशेंच सरकारी अधिकारी तांकां आयदर पॉयंट ऑफ सेल इक्विपमेंट म्हणजे आमचे क्रेडीट आनी डेबीट कार्ड एक्सेप्ट करपाक, ना जाल्यार युनिफायड पेमेंट इंटरफेस जे केंद्रीय सरकारान लॉन्च केला ताज्या मार्फत मोबायल टू मोबायल पेमेंट कशें घेवप, कशें रिसीव करप, ताजें एनकॅश कशें करप, ताजो उपयोग कसो करप, सुटसुटीत कशी पद्दत आसा आनी सेफ कशी पद्दत आसा हें एक्सप्लेन करून तांकां ह्या स्किमीचे अंडर एनरोल करतले। जाय जाल्यार तांकां पॉयंट ऑफ सेल मशिनां आसा ती आमी दितले, बँको दितल्यो। आयज जे UPI युनिफायड पेमेंट इंटरफेस जी लॉन्च जाल्या ताज्या मार्फत जर पेमेंट केलो जाल्यार म्हाका दिसता एक पेमेंट करतना आमी बोल्सांतली नोट काडून दुसऱ्याक दिवप आनी ताजी मोड घेवप हाज्या परस कमी म्हणजे जवळ जवळ 5 ते 7 सेकंड एक ट्रान्जॅक्शनाक लागता। फास्ट ट्रान्जॅक्शन, सेक्युअर ट्रान्जॅक्शन, कॅशलेस ट्रान्जॅक्शन अशें ताजें स्वरूप आसा। आनी गोंय राज्य हें 31 डिसेंबर 2016 म्हणजे ह्या वर्साचे अखेर पर्यंत एक कॅशलेस इकॉनॉमी स्टेट डिक्लेअर जावची अशें आमच्या सरकारान आयज एक अत्यंत म्हत्वपूर्ण निर्णय घेतला। इतले मजगतीं शुक्रारा गोंयांत कांय ATMांनी आनी बँकांनी 500च्यो नव्यो नोटी पावल्यो। मात गोंयांत पावल्यात त्यो 500च्यो नव्यो नोटी कमी आसात। गोंयांत इफ्फीक आनी भोंवपाक म्हूण आयिल्ल्या टुरिस्टांचे हाल चालूच आसात। शेनवारा गोंयच्यो बँको बंद आसल्यो। शेनवारा चडशीं ATMांय बंद आशिल्लीं। जी ATMां चालू आशिल्लीं तातूंत फकत 2000च्यो नव्यो नोटी आशिल्ल्यो। हम एक्चुअली पंजाब से आए थे तो ईफी में हम यहाँ पे आए हुए थे, तो हमें बहुत ज़्यादा क्राइसिस का फेस करना पड़ रहा है क्योंकि मनी शॉर्टेज की वजह से बहुत हमें प्रॉब्लम आ रही है। हम जहाँ भी खुलवा रहे ATM में मिनिमम 2000 रुपीज़ निकल रहे हैं, पर हम कहीं भी शॉप पे या होटल पे कहीं जाते हैं वो मना कर रहे हैं 2000 लेने को, और 500 का 100 का नोट बिल्कुल अवेलेबल नहीं हमारे पास। बेसिकली हम पंजाब से हैं, पंजाब में हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं थी वहाँ पे, 100 के निकल रहे थे, 500 के निकल रहे थे। पर यहाँ देख रहे हैं मोस्टली बैंक्स तो आज ऑलरेडी बंद है, आज और कल बंद रहेंगे। और सेकेंडली ATM पे जा रहे हैं, ATM पे या तो कैश नहीं है, ATM बंद है, और थर्ड प्रॉब्लम ये आ रही है 2000 रुपीज़ निकल रहा है। इतने हम बहुत छुट्टे लेके आए थे, 100 के सारे ख़त्म हो गए क्योंकि वो ट्रेन में भी कोई नहीं ले रहा था 2000 का, और यहाँ के भी कोई नहीं ले रहा, और हर ATM में जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ पे सारा 2000 ही निकल रहा है, सिंगल 100 का तो निकल ही नहीं रहा। तो एक और मैं बात करना चाहता हूँ कि अगर लोग बहुत कह रहे हैं कि ये अच्छा है, अच्छा है, इससे देश को फ़ायदा होगा या पैसे का नोटबंदी से, मेरा सिर्फ एक पॉइंट है कि अगर इसकी वजह से लोग मरे हैं, ठीक है, पर पर्सन अगर आपको 1000-2000 का भी फ़ायदा होगा तो जितने लोग मर रहे हैं आपको उसका गिल्ट भी लेना पड़ेगा। इस नोटबंदी का अगर इसकी वजह से किसी की जान गई है उसका गिल्ट आपको भी शेयर करना पड़ेगा, आप भी उसके लिए जिम्मेवार होगे अगर पैसे का आप फ़ायदा लोगे जो देश को होगा या आप लोगों को होगा जो भी है। इसलिए मेरे को ये फैसला ठीक नहीं लग रहा। श्रीमंत कडेन पयशे आसा आनी ते कशें करपाचे आनी कितें करपाचें म्हणून ताका खबर आहा। हे करपाचें पूण थोडो टायम दिवपाचो, नाजाल्यार हे करून पयलीं बँकेन धाडून पयशे मागीर ते बंद करपाचे, हेजेर सरकारान मातसो गंभीर विचार करपाची गरज आसलेली। अजून 2000ची नोटी मेळटात न्ही? हय, 2000ची नोट जर तर मेळ्ळी जाल्यार ती खंयच मोड जायना, चायेक वचोंक मेळना, जावं कितें शॉपिंग करूंक मेळना, कांयच करूंक मेळना। 2000चेच शॉपिंग करचें पडटा, नाजाल्यार 1500चें शॉपिंग करचें पडटा, तेन्नाच ते दिवंक शकता अशें।
प्रधानमंत्री मोदीन 500 आनी हजाराच्या नोटींचें डिमॉनिटायझेशन केल्या उपरांत गोंय हें पयलेंच राज्य आसा जंय कॅशलेस इकॉनॉमी खातीर सरकारान पावलां उखल्ल्यात. मात ग्रावंड परिस्थिती अजून तशीच जाग्यार येयल्ली ना. अजुनूय गोंयांत जितल्यो जाय तितल्यो 500च्यो नव्यो नोटी पाविल्ल्यो नात आनी आसा त्या 2000च्या नव्या नोटींक उठाव ना. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश घाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट निलेश परवार.